हें अशें आहा की गोवा फॉरवर्डाचे कावन्सिलरांनी हांवें तांचे कडेन विचारलां, तांणी ते ओपोज केल्लो प्रपोजल आतां जावंक ना, बरो पयलीं जाल्लो आनीक मेजॉरिटीन तो बुलडोज केला. सो प्रश्न म्हाका दिसता विचारूंक जाय रुलींग कावन्सिलरांक, ओपोजिशनाक न्ही. एक रुलींग कावन्सिलर हांगाच्यान फुटून गेल्या मेजॉरिटी करपाक, मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी, आनी ती मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी खातीर ते बुलडोज करतात. आतां तो इशू आमी सोडया, इशू येवया आमी मडगांव म्युनिसिपल गार्डनाचो. मडगांव म्युनिसिपल गार्डनान ते जे डिवेलॉप करूंक सोदतात बिल्डींग, ही बिल्डिंगाचो वापर कित्या खातीर आसतलो, कितें ते बिल्डिंगेन आसतलें, हातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपेरन्सी आसपाची गरज आहा. कित्याक सगळ्यांचे गार्डन म्हणटा तो इतिहास आहा. आगा खानान दिल्लो जागो, आगा खान गार्डन म्हणटाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता. सो इट इज द वेल्थ ऑफ द मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील एरिया. सो सगळ्या रेजिडंटांक विचारून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑफ कन्सेप्ट जावपाक जाय. एक इशू थंय असो आहा की अजून मेरेन पार्किंग डिवेलॉप करूंक शकना सरकार आनी कावन्सील. त्या जाग्यार आनी खंयचीय एक्टिविटी करप जंय गाडयो घेवन लोक येतले, ही एक्टिविटी अनटेनेबल. आनी प्लॅनिंग एस्पेक्टाचेर प्लॅनिंगाचे आमी जर विचार केलो जाल्यार ती सुइसायडल जातली, कित्याक प्लॅनिंग वील गो फॉर अ टॉस. सो म्हाका दिसता तें अशें की ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. फक्त मेजॉरिटी तुमचे कडेन आसा म्हणून तुमी बुलडोज करप हें सारकें न्ही. आनी अशे खूब प्रकल्प आतां भायर येवपाचे आहा, कित्याक मास्टर प्लॅन म्हणटा तो जो केल्लो, हो मास्टर प्लॅन लोकांक विचारनासतना केल्लो. हांवें एसेंब्लीनूय सांगलां, प्लॅन करतना लोकांचो स्टेक होल्डर इंटरेक्शन म्हणटा तें सगळ्यांत क्रुशियल. दिगंबर कामतीन मुखेलमंत्री आसतना रिजनल प्लॅन 2021 म्हणून केल्लो, तेन्ना कन्सल्टेटीव प्रोसेस ताणें कंप्लीट केलो. हाजें ताका क्रेडीट दितात खूब लोक, इन्क्लुडींग एक्टिविस्ट, की ग्रामसभेक तो व्हेलो. मागीर तें कितेंय जावं, रॅशनलायजेशन बी तें कितेंय जावं, पुणून प्रोसेस ताणें तो कंप्लीट केलो. कन्सल्टेशन लोकां कडेन घेतलें, कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणून तो कंप्लीट केलो. हो कन्सल्टेटीव प्रोसेस आज डिवेलॉपमेंटा खातीर गरजेचो. मडगांवां जर ते गार्डनान बिल्डींग बांदूंक सोदतात जाल्यार लोकांक विचारूंक जाय ते बिल्डिंगेन कितें येतलें, आनी ताजे खातीर पार्किंग प्रॉब्लेम आनी ट्रॅफीक कंजेशन आनी जातलें जाल्यार तो करून कांय फायदो ना. ओ तुमी पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आतां वचून सॉल्व कित्याक करूंक पावूंक ना. कित्याक हांवें आयकलां ते भशेन 6 कोटी रुपया हो आमचो लिंडन चॅरपर्सन आसतना ताणें ट्रान्सफर केल्ले पार्किंग स्टार्ट करपा खातीर. अजून मेरेन तें कित्याक जायना. तें जायनासतना हें खंयचें घेवन आयलें. सो खूब प्रश्न आहा ताची उतरां म्हजे कडेन ना, उतरां रुलींग कावन्सिला कडेन आहा. आनी ताणें तें सांगूंक जाय. ओपोजिशन कितें करतालें हो प्रश्न म्हाका दिसता सारको दिसना. कित्याक ओपोजिशनान कितेंय केलें जाल्यार आज ताका ते बुलडोज करतात. नीड आसा अशें रेस्टॉरंट बिस्टॉरंट ना ना, नीड इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स न्ही. फाल्यां रेस्टॉरंटूय घालें, रेस्टॉरंट चल्लें, पूण लोकांनी गाडयो हाडून रस्त्यार पार्क केले, ट्रॅफीक कंजेशन जालें. आतांच मडगांव कोण येना, मडगांवान कोण भितर वचना बिकॉज ऑफ कंजेशन जालें. फातोर्डा लोक कित्याक येतात, कित्याक रस्ते वायड आहात, कंजेशन जायना. सो कंजेशन जावपाक दिवप ना हो प्लॅनिंगाचो एक एस्पेक्ट आहा. आनी लोकांक कितें जाय हें विचारप हो कन्सल्टेटीव प्रोसेस आहा. तो ताणें कंप्लीट करूंक ना म्हणून ही परिस्थिती जाल्या. फातोर्डा MLA म्हणून तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेजेर? म्हजो स्टँड ताणें कन्सल्टेशन घेवंक जाय. एक की आमकांय बी त्या गार्डनाचो पार्शियल हक्क आहा. ऑल्दो ते मडगांव म्युनिसिपल एरियेन येता आनी मडगांवच्या मतदारसंघान येता. गार्डन म्हणटा तें साश्टीकरांचें, ऑलमोस्ट तितलें ताजें इम्पॉर्टन्स आहा. आनी हें गार्डन बरें पयलींचें. सो तें गार्डनूच जर दुसरें कितें करपाक सोदता जाल्यार लोकांक विचारूंक जाय. लोकांक विचारले शिवाय जावपाक जायना.